आनी पोस्टपोन करूंक सोदता जाल्यार कित्याक करूंक सोदता? हांव सांगतां, ह्या इलेक्शन कमिशनाचेर सरकाराचो आनी BJP पार्टीचो दबाव आसा. मुख्य म्हणल्यार जे काँग्रेस एक ब्रिडींग करता पळय MLAs, पोल्ट्री सारके ब्रिडींग जाता तांचे एक्सपोर्टा खातीर, ते जे गेल्ले BJPन तांकां अजून सुचना कितें करपाचें तें. कशें कॅन्डिडेट घालपाचें, खंय रिजर्वेशन करपाचें, खंय बायलांक घालपाचें, खंय जातीचें रिजर्वेशन करपाचें म्हणून सरकार गोंधळान पडला आनी इलेक्शन कमिशन तांचे बरोबर नाचता हें सगळें करपाक. आम आदमी पार्टी म्हणटा की इलेक्शन कमिशनान ताबडतोब इलेक्शन शेड्यूल जाहीर करचो. पॉलिटिसायज करनासतना पार्टी लेवलाचेर जावपाक जायना आसलें, कित्याक आमचे प्रांत सारके धाकटे आसा. तरी आसतना आम आदमी पार्टी जाहीर करता की ZP इलेक्शन आम आदमी पार्टी झगडटले आनी आपले कॅन्डिडेट घालतले.